कुठ्ठाळे भाजपा काँग्रेस आणि UGDP अशी तिरंगी लढत जातलीशी दिसता। काँग्रेसीचे रेमंड डिसा बरोबर युगडेपाचो उमेदवार म्हणून रमाकांत बोरकारांनी बिरेस्तारान निमणे दिसा अर्ज भरलो। मात अजाप म्हणल्यार रेमंड अर्ज भरतना दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो ताचे बरोबर नाशिल्लो। पंचायत वेंचणुके खातीर 16 मायाक भौशीक सुटी दिल्ल्यान कुठ्ठाळचे वेंचणुकेची कार्यावळ एका दिसान फुडें गेल्या। इतले मजगतीं रेमंड डिसा आनी रमाकांत बोरकार पंचायतीचेर पंच म्हणून वेंचून आयल्या। काँग्रेस उमेदवार म्हूण रेमंड डिसान बिरेस्ताराक कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्यान फॉर्म भरलो। ह्या वेळार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे, कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आसलो। दाबोळेचो आमदार मॉविन गुदिन मात खंय दिसूंक ना। The main issue for this election will be of Dublin airport issue. Second is MOI issue, and third is bifurcation of our panchayat Kortali Killosi. These three issues will be main issues for this election. How crucial is Kortali seat for Congress? We have to win that seat. We have to win this seat, and we are going to win the seat. सुभाष कुमार, तुम्ही आता कुठ्ठाळे बाय इलेक्शन जिंकतले म्हणटा, पण ज्या पयलीचे आमदार असलेले मॉविन गुदिनो कुठ्ठाळेचे ते तुमच्या वांगडा हांगसर दिसना। ना कितें जाला, मॉविन गुदिनो गोंय भायर इंडिया भायर गेल्लो आसा। मॉविन गुदिनो आत्ता प्रेजेंट आशिल्लो हांगा कुठ्ठाळे चिखली पंचायती काउंटिंग मॉविन गुदिनो हांगसर ना। आमी ताका कॉन्टॅक्ट केलो, ताणें सांगला येना फुडें आपूण कामाक लागता अशें सांगलें। बिरेस्तारा फॉर्म भरपाचो निमणो दीस जालो। सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारान UGDP उमेदवार म्हूण फॉर्म भरलो। रमाकांत, आज तूं आता नॉमिनेशन भरला, खंयचे टिकेट पार्टी टिकेट? एक्चुअली भरला UGDPचेर, पूण आतां आयकून ते प्रमाणे हो सांगतालो आमकां डेप्युटी कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर सांगला की 2 लिव्हसां बाबतींत कांय येवना। सपोज 2 लिव्स जालना जाल्यार तुका इंडिपेंडंट सिंबल पडटा। तुका बी फॉर्म दिवंक ना तर पार्टी? बी फॉर्म दिला, पूण तो सिंबल रेकग्नायज जावना अशें म्हणून ताणें सांगलां। सो ते ना जाल्यार इंडिपेंडंट भरतालो। इतल्या मजगतीं रेमंड डिसा आनी रमाकांत बोरकार हे दोगूय जाण पंचायत वेंचणुकेत जैतिवंत जाल्यात। रेमंड कुठ्ठाळेंतल्यान जाल्यार रमाकांत बोरकार सांकवाळ पंचायतीचेर वेंचून आयला। कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान सरकारान गाडयां खातीर सक्तीच्यो केल्ल्यो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी सुरक्षेचे नजरेन उपकारा पडपाच्यो काय कितें, हे विशीं प्रस्न उप्रासला। पणजे एका गाडयेची चोरून व्हेल्ली हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट 5 दीस जाले तरी पणजे पुलिसांक सांपडना। अशें आसल्यार ह्या नंबर प्लेटीचो उपेग कितें, पळया तो रिपोर्ट। हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट सुरक्षीत आसा अशें सरकार म्हणटा। त्या खातीर गोंयांत आतां सरकारान परत टेंडर काडलां। मात पत्रकार जोविट लोपिसाचो वेगळोच अणभव आसा। ताचे मोटारीक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट बसयल्ली, ताचे मोटारीची ही नंबर प्लेटूच चोरयेक गेल्या। पुलिशेंत कागाळ करूनय ही नंबर प्लेट सोदून काडप पुलिशेक जमूंक ना। ही नंबर प्लेट सुरक्षीत कशी असो प्रश्न लोपिसाक पडला। My worry was that somebody is going to misuse it, and it could be misused like the Supreme Court judgment says for theft, rape, murder. You put in another car and you commit all the crimes. And I was afraid that they would catch the number plate, and then they would catch me, and that I was not a culprit. I am saying that there is no security on the number plates, and much less high security. So why make everybody change the number plates? Why? Because it serves no purpose. The objective for which the law was framed is absolutely nonsense, I would say. So now you tell me, what happens now for my next number plate? Who will give me the next number plate? And they talked about some sensor in the number plate, and they said if it is robbed, we'll be able to find out where it is and locate it. Now I lodged the complaint the very night on 12th of May. Today we are on 17th of May. I know nothing about it. Bureau report, Prudent Media. काणकोण खोला पारयेकट्यार बिरेस्तारा फातोडेर पांद्र्यांत बिबटो पडलो। त्या वाठारांत वाघ भोंवता म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान रान अधिकाऱ्यांनी थंय पांद्रो लायिल्लो। 4 दिसां फाटीं थंयच माटव्या मळार एका दांडिया वाघान 2 जाणांचेर हल्लो केल्लो। फाटले कांय दीस खोला वाठारांत बिबटे आनी दांडिया वाघ भोंवतात आनी लोकांची सुणी आनी गोरवां उखलून व्हरतात म्हणपाचो भंय थंयचे लोक उक्तायतात। खूब हें करता।
पारिगटे म्हणटा थंय कामगार हाडून ते एक काम करता न्ही लोक आनी ते एक रोजगारीचेर काम करपी एक वागान उडी घाली सकाळ उडी जेन्ना हें आसलें तेजे नंतर गेले ब्रेस्ताराक वन खात्यान वायल्ड लायफान सापळो रचलो आनीक आज तो वाघ जाल्लो जवळ जवळ 5 वर्सांचो सुमार वाघ आसा तो मेल का फिमेल मेल आनीक तो वाघ इतले आतां धुमाकूळ घाल्लो गेले फाटली 15-20 दीस वाघान धुमाकूळ घाल्लो आनी घालीत आशिल्लो काल पर्यंत घालीत आशिल्लो लोकांचे हें मेळटालें आमकां ताचो संचार थंय भरपूर आसा कारण प्रत्येक कडेन लोक सांगता न्ही प्रत्येक कडेन इवन आमची शिरोटी पर्यंत वाघ घुरकल्ले आमकां आवाज येता. कांय दिसां पयलीं खोले ह्या वाठारांत एक वाघान श्रीकांत हणशीकर हाचेर अटॅक केला आनी तो जखमी जाल्लो. ताका लागून काणकोणच्या वन खात्यान थंय पांजरो मांडून दवरलेलो आनी आज हो एक बिबट्या तितून भितर ट्रॅप जाल्लो आसा जो पळय हल्लो जाल्लो तेजे कांय अंतराचेर जो वाघाचो ट्रॅप जाल्लो आसा ताका लागून खोला वाठारांतल्या लोकांनी जी भंय तयार जाल्ली ती आतां कांय प्रमाणांत ते सुखावल्ले आसात. त्या वाठारांत आनी अशी खूब वाघाचें वास्तव्य आसा जे कुत्री व्हरपाचे गोरवां व्हरपाचे अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. तशी फॉरेस्ट बरे भशेन सहकार्य करता अशेंय ते लोक म्हणटात. प्रुडंट मिडिया खातीर हांव काणकोणच्यान भवेश बोरकर. फातोड्डेचे केक शॉपांत केक खावपाक गेल्ले चलयेचो विनयभंग करपाचो यत्न बुधवारा बेकरीवाल्यान केलो. हो प्रकार घडला म्हणपाचो कळटकीच तिडकल्ल्या लोकांनी बेकरी फोडून काबार केली. बेकरीवाल्यान फुजो काडिल्ल्यान तो साल्वार जालो. Today, an incident took place at Fatorda near PWD office, wherein one girl went to a bakery to purchase ice cream. In that at that time, one of the employee pulled the shutter and attempted to outrage the modesty. Thereafter, the girls ran away from the shop and informed to his employer, who gathered a number of persons. Thereafter, went to the bakery to question the boy. Meantime, the boy disappeared from the bakery, and these people ransacked the bakery, causing the damages. In this connection, we had registered a case for outraging the modesty against the employee of the bakery. So also the other complaint regarding damage to the bakery. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.